नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयांत हालीं एक अजाप घडत आसा. तातूंतल्या तातून पुलीस खातें जें आसा आमचें पुलीस डिपार्टमेंट तातूंत तर दिसाक एक नवें अजाप उक्ताडार येता आनी गोंयकार शॉकात जायत आसात. आयज आमी जे उलयतले ताचो जो मुखेल घटक आसा किंवा जो मुख्य मनीस आसा तो म्हणजे सुलेमान उर्फ सिद्दीकी खान. सुलेमान खानाक आतां कोण वळखना अशें ना. गोंयांत न्ही, गोंयांत भायर सुद्दां ताची किर्ती पावल्ली आसा. एक चालाक मनीस, एक खापो गुन्यांवकारी. जशी जशी संदी आसा त्या संदीचो पुराय फायदो घेवन वेगवेगळो स्टेटमेंट करप ही ताची सगळी आमी जर पळयत जाल्यार मोडस ऑपरेंडी. सुलेमान खान उर्फ सिद्दीकी खान हो जो आसा तो सद्या ज्युडिशियल कस्टडी भितर कोलवाळे आसा आनी आयज एका कोर्टा मुखार हाडिल्लो कस्टडी वाडोवपा खातीर जो अर्ज केला पुलिसांनी ताचेर त्या सुनावणे खातीर. तो जेन्ना पणजे JMFC कोर्टा भायर आयलो तेन्ना तांणी मिडियाक पयलें, पत्रकारांक पयलें आनी सच्चे भशेन एक धक्कोदायक वक्तव्य केलें आनी तो भितर गेलो आनी परत भायर येतना आनीक एक वक्तव्य तशेंच केलें आनी तो मायलेज घेवन सच्चे भशेन गेला. एक लक्षांत घेवपाक जाय, हो मनीस जो आसा ह्या मनशाच्या वक्तव्याचेर कितलो विश्वास दवरप हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह. कारण तो एक गुन्यांवकारी आनी सादो सुद्दां गुन्यांवकारी न्ही, एक खापो गुन्यांवकारी, सामको चलाक गुन्यांवकारी, जाची तकली जो इतलो बुदवंत आसा की जाणें पुलिसाक सुद्दां मॅनेज करून तो कादळींतल्यान असो पळयिल्लो की जशें कितें आमी घरांतल्यान आमच्या घरा भायर आंगणान वयतात तशे पद्दतीन तो भायर सरलो आनी पुलिसान ताका आपल्या मोटरसायकलीर बसोवन कसो गोंया भायर तो पुलीस ताका पावून आयलो कर्नाटका भितर हें सगळ्या गोंयान CCTV भितर पळयलां. ह्या घडणुकेन गोंय पुलिसांची लज वाऱ्यार गेल्लीच आसा. अर्दें नाक गोंय पुलिसांचें कापिल्लेंच आसा. गोंयानूच न्ही जाल्यार गोंया भायर राष्ट्रीय पातळीर सुद्दां गोंय पुलिसांनी हे जे कारनामे जे कितें केल्या ताची सगळी चर्चा किंवा प्रसिद्धी ताका मेळिल्ली आसा. आतां आयज सुलेमान सिद्दीकीन कांय धक्कदायक खुलासे केले. ते म्हणजे मिडियाक पळोवन ताणें अशें सांगलें, बायट दिल्ले भशेन मिडिया कडेन ताणें उलयलो तो की पयलो व्हिडिओ आपूण जो काडिल्लो जातून आपूण जोशुआ डिसोजा म्हणजे सद्याचो डेप्युटी स्पीकर आसा आनी कांय पुलीस क्रायम ब्रांचीच्या पुलिसांची आपूण नांवां घेतिल्लीं, तो व्हिडिओ आपणें स्वता काडिल्लो आनी तो खरो आशिल्लो. दुसरो व्हिडिओ आपूण जो मागीर काडलो जातून आपणें नांव घेतलें अमित पालेकराचें की अमित पालेकरान आपल्याक तो जोशुआचे आनी बाकी पुलीस ऑफिसरांची नांवां घेवपाक लायलीं म्हणून आपूण ते व्हिडिओ काडले. अशा तरेचो आपूण जो दुसरो व्हिडिओ काडलो तो व्हिडिओ गन पॉयंटाचेर आपल्या कडल्यान शूट करून घेतिल्लो आनी तो मागीर व्हायरल केलो. अशा तरेचें विधान हें सुलेमान उर्फ सिद्दीकी खानान केलें. आतां हो इतलो चालाक मनीस की ताणें हाफ इन्फो दिली फक्त. पूण बाबा कोणें गन पॉयंटार तो काडलो, गन पॉयंट ताका कोणें दवरिल्लें, व्हिडिओ कोणें व्हायरल केलो तें मात ताणें तशें कांयच स्पश्टपणान सांगूंक ना. हाज्या वयल्यान सुलेमानाची नाणें पेन्नां जीं आसा ती उक्ताडार येता. आतां हें सगळ्यो घडामोडी चालू आसतना आनी एक अजापाची आनी धक्कादायक गजाल घडली ती म्हणजे सुलेमानान एका TV चॅनलाक फोनो दिलो, म्हणजे फोनोचेर आपली प्रतिक्रिया दिली. आतां ती मोबायला वयल्यान दिली का लँडलायनी वयल्यान दिली हो वेगळो संशोधनाचो विशय. आतां ह्या विशयाचेर आमी उलयतले आनी ह्या अनुशंगान आमकां जी आतां म्हायती मेळटा एक्सक्लुझीव ती कितें आहा ती आमी तुमच्या मुखार मांडटले. सुलेमान खानान उर्फ सिद्दीकी खानान त्या फोनोन भितर त्या एका TV चॅनलाच्या रिपोर्टरा कडेन तो उलयलो, रिपोर्टर ताचे कडेन उलयता हें सगळें थंय दिसता. ऑफकोर्स आतां खंयच्याय TV चॅनला खातीर किंवा त्या रिपोर्टरा खातीर कादयन आशिल्ल्या ज्युडिशियल कस्टडीन आशिल्ल्या एका खाप्या गुन्यांवकाराचो फोनो रिएक्शन किंवा ताच्या फोनार उलोवप किंवा मागीर ताची बातमी करप ही एक अभिमानाचीच गजाल. कारण त्या तितल्या पुरती आमी जर पळयत जाल्यार त्या चॅनला खातीर किंवा त्या रिपोर्टरा खातीर तेच्या खातीर ते एक ग्रेट वर्क की बाबा पूण गुन्यांवकार जो ज्युडिशियल कस्टडीन आहा ताच्या वांगडा आपूण उलयलो आनी आपूण ताच्या वांगडा संभाशण केलें, ताची बातमी जाली. आमी जर इतिहासान काडून पळयत जाल्यार मुंबईतल्या एका फामाद क्रायम रिपोर्टरान एकदां अरुण गवळीची कादयेन भितर वचून
इंटरव्यू घेतिल्ली आनी ती दुसऱ्या दिसा फ्रंट पेजीचेर पब्लीश जाल्ली आनी मागीर खूब बोवाळ जाल्लो की अरुण गवळी जो अंडरवर्ल्ड डॉन आसा ताजे मेरेन हो रिपोर्टर कसो पावलो आनी ती तर सामकी कडक सुरक्षा आशिल्ली ती जेल आशिल्ली. सो अशे घडणुके इतिहासानूय आसा. पूण आमी ब्रॉड प्रॉस्पेक्टिवान जेन्ना ह्या गजालीचो विचार करता तेन्ना जायते प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता की सुलेमान खान उर्फ सिद्दीकी वो टीव्ही चॅनला कडेन फोनार कसो उलोवपाक शकलो, इतली मेकळीक ताका कशी मेळ्ळी. ह्या गजालीची आमी जेन्ना शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना एक गजाल आमकां म्हायती मेळ्ळी की कोलवाळ जेली भितर किंवा जेलीन भितर हालींच कांय दिसा पयलीं एक सर्वीस इनमेट्स जे आसा तांकां मेळटा, तेचो लाव घेवपाक मेळटा की ते 3 मनशां कडेन उलोवपाक शकतात. एक म्हणजे फॅमिली कडेन, दुसरें म्हणजे एडवोकेटा कडेन आनी तिसरें म्हणजे फ्रेंडा कडेन. हे 3 मनीस सोडून 4थ्या मनशा कडेन तो टेलिफोना वयल्यान उलोवपाक शकना. सो हाचोच अर्थ रिपोर्टर किंवा खंयच्याय चॅनला कडेन उलोवपाचो थंय प्रोविजन ना. आमी जेन्ना आमच्या सोर्सां कडेन कोलवाळे जेलींतले जे सोर्सीस आहात तांच्या कडेन आमी जेन्ना उलयले तेन्ना सांगलें की हे 3 मनीस सोडून खंयच्याच मनशां कडेन इनमेट जो आहा तो उलोवपाक शकना. आतां हो सुलेमान खान उर्फ सिद्दीकी खान रिपोर्टरा कडेन कसो उलयलो वो हेची चवकशी जातली काय कितें. आतां तेणी फ्रेंड म्हणून सांगून कितें नाणें पेन्ना करून तो रिपोर्टरा कडेन उलयलो काय कितें हो एक प्रश्न आसा, ही एक शक्यता आसा. ताचे उपरांत ते जे उलयतात इनमेट्स जे कोणा वांगडा तांचे 90 दिसां खातीर रिकॉर्डिंग जे आसा ते पुलिसां कडेन आसता, ते रिकॉर्डेड आसता. म्हणजे बाबा इनमेट कितें उलयलो कोणा कडेन हाची पुराय म्हायती पुलिसां कडेन आसता, कादयतल्या पुलिसां कडेन आसता. आतां आमी जेन्ना म्हायती घेवपाचो म्हायती घेतली आमच्या सोर्सिसां कडल्यान तेन्ना आतां आमकां एक गजाल कळ्ळ्या, ती म्हणजे आनी ही खात्रीशीर सुत्रां कडल्यान कोलवाळ जेलींतल्या सुत्रां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. जेलींतल्यान म्हणजे इनमेट्सां कडल्यान न्ही, थंयसरल्या उंचेल्या पदावयल्या अधिकाऱ्यां कडल्यान आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की हें सगळें फोनाचें प्रकरण जाल्या उपरांत म्हणजे सुलेमान उलयल्या उपरांत संबंदीत त्या टीव्ही चॅनला कडेन आतां एक बारीकशी रेड खंय मारल्या आनी ह्या रेडीन भितर सुलेमाना कडेन मोबायल मेळ्ळा अशी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या. हाचो अर्थ कितें म्हणजे सुलेमान खान जो खापो गुन्यांवकार आसा तेजे कडेन जेलीन भितर त्या सेलान मोबायल आशिल्लो. आतां ही जी म्हायती मेळ्ळ्या तेजे वयल्यान आतां ह्या सगळ्या वयल्यान गंभीर प्रस्न उपस्थित जातात ते अशे की सुलेमानान अशें जर हें सगळें आसत, जर ताचे कडेन मोबायल मेळ्ळा आनी जर तो फक्त 3 मनशां कडेन सोडून 4थ्या मनशा कडेन किंवा रिपोर्टरां कडेन किंवा टीव्ही चॅनला कडेन उलोवपाक ताका मेळना अशें जर आसत जाल्यार सुलेमान सिद्दीकीन हो संपर्क केलो कसो. सुलेमानान परतून पुलिसांक मॅनेज केल्या काय कितें हो एक प्रश्न आसा. आमकां खबर आसा की पुलिसांक मॅनेज करून किंवा पुलिसांच्या दोळ्यांक उदक लावन जिवा कशेय पद्दतीन आसत सुलेमान कसो जेलींतल्यान पळयिल्लो, क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान पळयिल्लो हें आमी सगळ्यांनी पळयलां. आनी आतां हे एक फॅक्ट्स जे घडटात, ह्यो ज्यो घडणुको घडटात ताच्या फाटल्यान हे गंभीर प्रस्न उपस्थित जातात. जर सुलेमाना कडेन आतां जर मोबायल मेळ्ळा आसत जाल्यार तो मोबायल ताचे कडेन पावलो कसो, तो मोबायल ताका जेलीन व्हरपाक दिलो कसो. आनी आतां जर हो फोनो आनी हें सगळें जाल्या उपरांत जर तेचेर रेड मारून हें जर केलां आसत हाचोच अर्थ सुलेमान सुशेगाद जेलीन भितर मोबायल आपले कडेन दवरून कोणाय वांगडा उलयता आसतलो ह्यो शक्यता न्हयकारू आमी कश्यो शकना. आनी कोलवाळ जेलीचो आमी जर कारभार पळयत जाल्यार तो तेची कितें हिस्ट्री आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. कशें जेलीचे स्टाफूच इनमेट्सांक ड्रग्स दितात किंवा बाकीच्यो गजाली दितात आनी कश्यो कारवायो हाच्या पयलीं कोलवाळे जेलीन भितर स्टाफाचेरूच जाल्या. हालींच कांय दिसा पयलीं व्हडल्यो कारवाय करून ऑफिसरांक कांय सस्पेंड केल्ले आसात. काल पयरूच एका इनमेट्सान दुसऱ्या इनमेट्साचेर पेनान हल्लो केला. ह्यो सगळ्यो घडामोडी घडलेल्यो आसात. तातूंत भितर आतां हें नवें नाटक म्हणजे कादयन बसून कोणाकूय फोन करपाक शकता, कोणाचोय कोणा कडेन संपर्क जावपाक शकता, ही एक बाजू आसाच. पूण परतून एक फावट सुलेमानान
पुलिसांक मॅनेज केल्यात काय कितें आनी इतलें जर तो सुलेमान करपाक शकता जाल्यार सुलेमान परत दुसरे फावट कादयंतल्यान पळपाकूय शकता, हातूंत कांयच दुबाव ना. कारण सुलेमान कितलो हुशार, चलाक गुन्यांवकारी आसा, कितलो बुदवंत आसा हें आमी सगळें इतिहासान पयल्लें आसा. आनी तरी जर सुलेमाना वांगडा अशी घाळपणां जावपाक शकतात जाल्यार फुडें तो पळपाकूय शकता. दुसरे फावट तो कित्याक पळपाक शकना असो प्रस्न कोणाच्याय मनान साहजिकूच उप्रासतलो किंवा तशें कोणाच्याय मनान विचार येवपाक शकता. एकदां सुलेमान पळ्या कारणान गोंय पुलिसांचें नाक जें आहा तें सामकें कातरलें तेणी. आतां जर दुसरे फावट पळत, कारण हे जर सगळे सर्कमस्टन्सीस पळय जाल्यार सुलेमानान परतून पुलिसांक मॅनेज केलें काय कितें आनी ह्या सगळ्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास जातलो काय कितें हें पळोवचें पडटलें. नाजाल्यार हो सुलेमान परतून एक फावट पुलिसांच्या तकलेर पांय दवरून तांचें नाक कातरून जर परतून पळ्ळो जाल्यार गोंयकारांनी तें अजाप मानचें न्ही, ती नविदाद मानची न्ही. कारण ह्यो सगळ्यो घडामोडी पळोवन जर पळयत आमी जाल्यार सुलेमान पुलिसांक बऱ्यापैकी मॅनेज करपाक शकता किंवा तांणी केल्यात हेंच परतून एक फावट दिसून येता. मी हांगाच थांबतात. देव बरें.